पेडणे शारान सध्या कोयराच्यो राशी पडल्यात। शारान वचत थंय कोयर पातळा। काय सुवातेर कोयराक किडे पडल्यात। पेडणे पुलिशे सयत पालिका, तुवे भलायकी केंद्र, उपजिल्लोधिकारी तशेंच सभापती आनी थळावो आमदार राजेंद्र आर्लेकाराच्या कानार हो प्रस्न पावला। मात कोयराचो प्रस्न तडीक लायतले जाल्यार पेडणेकारांक सध्या वालिना। पळयात रिपोर्ट। पेडणे बाजारात सध्या कोयराक लागून पावल घालप कठीण जाला। शारात वचत थंय कोयर, बाजारातल्या कोयरात पेड्डेर जाल्ले नुस्तें वडयतात। काय सुवातीर कोयराक किडे पडल्यात। म्हणजे कितले तेंप जाली ही परिस्थिती अशीच आसा ताचो अदमास येतलो। ही परिस्थिती पालिकेतल्या लोकांक दिसना अशें न्ही, मात तिका हात कोणच घालिना। पुस्तकाची घाण भितून, भाजयेची घाण भितून आणि बाकीच्या कचऱ्याची घाण भितून आहा, त्यामुळे हे एकदम दुर्गंधी जाल्लो आहा, किडे पडलेले आहा। आणि हायच्या आजूबाजूची जी ऑफिसां आहात, बँक आहा किंवा रावणारे रहिवासी आहात किंवा हायची शॉपां आहात, ह्या सगळ्यांक आणि स्कूल आहा हांगा, तर त्या भुरग्याकय आज त्यांच्या आरोग्याचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा। पालिकेक 17 खेपा सांगूनय कोयराचो प्रश्न सुटना। पालिकेकडच्यान लोकांनी अपेक्षाय सोडल्यार एक वेळ भलायकी मंत्री तरी लक्ष घालीत काय म्हूण लोकांक आस्त। पळय हांवें तांकां तापयलें, ती इतली घाण आमच्यान घेवंक जायना। येदे येदे भुरगे हांगासून स्कुलाचे येता वयता, तर तेंच्या हेल्थाचेर भरपूर परिणाम जावंक शकता। तर हेचेर संबंदीत हेल्थ ऑफिसरान किंवा सॅनिटरी ऑफिसर बी आसात, हेंच्यांनी पयलीं एक्शन घेवपाक जाय। कारण आमकां दिसता तर पेडण्यान आमच्या सुदारणा जातली पळयत जाल्यार पेडण्यान आमच्या एक दीस डिझलाक पयशे नासता, एक दीस कामगार अभावी ते हे आमी भरपूर वेळा विचारलें। एकदां म्हणटा डिझलाक पयशे ना, एकदां म्हणटाले तुमच्या हेका आमच्या कडेन कामगार ना, असली आन्सरां दितात। थळाव्यांनी सगळे अधिकाऱ्यां सावन सभापती आनी पेडणेचो आमदार राजेंद्र आर्लेकारा मेरेन कागाळी केल्यो, पूण कोयर सुवातीवेल्यान हलपाचें नांव काडिना। परिस्थिती बदलना, दिवाळी लागीं पावल्या आनी पेडण्यात सध्या कोयराचो नरकासूर तकली वयर काडटा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेतर। बस कंडक्टराक काँग्रेस पक्षाचो म्हणयारो करून काँग्रेसीन आपले नाक कापून घेतला अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायाक दिसता। काँग्रेस हो गोंयांतलो मुखेल विरोधी पक्ष आशिल्ल्यान पक्षान मातसो तरी गंभीर जावचो असो सल्लोय विजयान काँग्रेसीक दिला। दिवाळी निमतान फातोड्ड्या श्रीकृष्ण विजयोत्सव सर्त दवरल्या। सर्तीचेर विजय मिडिया कडेन उलयतालो। गोंयांतलो विरोधी पक्ष काँग्रेस कसलीच गजाल गंभीरपणान घेना अशी टिका फातोर्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायन केल्या। प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टीचे स्पोक्समॅन जो आहा ते कित्याक उलयतात। पयर रक्ताचो इश्यू आयलो तेन्ना काँग्रेसीचो स्पोक्समॅन उलयता की ना ते पार्सेकाराक पर्रीकारान एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर केला म्हणून, गोरवांचें रगत मनशांक घालत न्हू। सो दीस इज अ सिरियस इश्यू, वन कॅनॉट फूल अराउंड विथ दिस इश्यूज अँड काँग्रेस शूड एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट who its spokesman should be, because you cannot have a bus conductor as a spokesman. He appears to be such a rotten apple that he will cut the nose of the Congress party, 125-year-old nose. There are allegations that they have been fronting for one particular casino company and trying to harass the other, to try to extort from this casino company. इतल्या मजगती दिवाळी निमतान फातोड्ड्या श्रीकृष्ण विजयोत्सव सर्त घडोवन हाडटले अशें आमदार विजय सरदेसायन सांगले। नरकासुराक वयर काडनासतना श्रीकृष्णाचो विजय जो जाता, जो एक असत्याचेर विजय जाता, सत्याचो, हे फुडें हो ही थीम फुडें व्हरपाक आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडिल्लो आसा। प्रायजीस अशे आसतले, फर्स्ट प्रायज 50,000, सेकंड प्राइज 40,000, थर्ड प्राइज 30,000, दोन कॉन्सोलेशन प्राइज आसतली 10,000। मडगांवच्यान समीर भट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट, यू आर वॉचिंग प्रुडंट।